देवाची मोगाल भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाल भुरगीं आमच्या बापान आमकां आपयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या आपणा चडशी आमकां दवरल्या आपल्या कोपान आमकां वेगळयल्या भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाल भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाल भुरगीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाल भावा भयणांनो, एकामेका लागीं संवाद करूंक आमी आमच्या जिविताचें म्हत्व वळखता आनी क्रिस्ताची शिकवण वेव्हारान घालता. हेंच ओळखूंक आयज नोएनाच्या 6व्या दिसा आमी हो विशय रोसला. भागवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन सोमेस्ता थंय फोलाबोरीत संवाद करुया. जेजून देवाच्या राजाची बरी खबर परगटतना मनशा लागीं संवाद केलो आनी आपणें केल्लें तशें आपल्या शिसांकूय करून पाठयले. 12 शिसां मदलो एकलो भागवंत आंद्रे, जाची परब आयच्या दिसा पवित्र सभा समारंभता. आयचो नोएनाचो दीस सगल्या याज्ञिकां आनी सगल्या मोटवाशी बाप आसत आनी तशेंच दियोसिसाच्या COFP, DOPV, VCDC, IRD खात्याच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या खात्याच्या वावरा उद्देशी देवाच्या मोळ्यान वावरूंक आमकां देव आपोवणी मेळटा. तो सगल्या थंय संवाद करूंक आमकां देवाची कृपा मागतना सगल्या आमच्या याज्ञिकांनी आमच्या मोटवाशी भावां पाद्रीची चालू आकारणेची वावरां सेमिनारीन चलतल्या आकारणेच्या वावरा पासत आनी आमचे पवित्र सभेक देव आपोवणी बोरतेन मेळूंक आमची मागणी ह्या मिसा भेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. बाबा भयणीनो, भागवंत फ्रांसीस शावेराच्या पांया सरशी आमी जमल्या आनी ताचे परबेक आमची तयारी कशी. आज नोवेनाचो 6वो दीस आनी आज पवित्र सभा भागवंत आंद्रे धोरदूत हाची परब समारंभता. आनी ह्याच्या मिसांत आयज आख्ख्या नोवेनाच्या मिसांनी आमी याज्ञिकां म्हत्वाच्या खातीर मागता. आमचे याज्ञीक जेजूच्या काळजा सारके जावंक आनीक ही देव आपोवणी आमच्या गोंयांत आमच्या कुटुंबा वरवीं आमकां जायती फावो जावंक ह्या मिसांत आमी मागता. बाबा भयणो, देव जावन आसा संवाद करपी, भासाभास करपी. आमी दुसऱ्या थंय संवाद करूंक, भासाभास करून जेजूक आमी परगटूंक, जेजूची ओळख दुसऱ्यांक वांटूंक हाचो सेवा धर्म आमकां आपयता. पूण जायते पावटी हो संवाद, ही भासाभास आमी दुसऱ्या सांगाता करूंक विसरल्यात. ह्या संवादा वरवीं, भासाभासा वरवीं जेजूक आमी परगटूंक विसरल्यात. ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव बाकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मेळीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमचे मागणे आमचे गरजो फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून देवा मुखार ओगेपणान दवरुया. भोवडत्या देवा आमच्या मोगाड बापा, शिव वर्तमान परगोटूंक आनी परजेचो गवडी जावंक जेजून वेचून काडलेलो भाग्योत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन कुर्सा मोरो पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सगल्यांक पणबो करून आमच्या गवड्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावूंक बोड दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. बसुया. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी उसारची जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजान तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें थारोन जातलें. काळजान तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. वंटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशांचें थारोन जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं कदींच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त तो, कित्याक सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय थारोन मेळटलें. पूण ताचेर बाबार दवरल्या शिवाय
ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर भावाट दवरतली कशी खबर पोरगोडपी असल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय पोरगोट करतले कशें आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात देखूनच इजायास म्हणटा सर्वेस्परा आमी पोरगोटलां तें कोणें सोत मानलां म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप पोरगोट जावन खानार पडचो आनी खानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो तर हांव विचारतां तो तांच्या खानार पडूंक ना बी दुबावा विरेत कारण शेकांशेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो गाजता संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता देवाचें उतर हें आमचो जबाब गायन करून जातलो Shekanshik pritumechil, taco talo aikung yeta. Shekanshik pritumechil, taco talo aikung yeta. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता मोलोप ताच्या हाताचें खांब पोरगोडटा एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा Shekanshik pritumechil, taco talo aikung yeta. उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना तरी शेकांशेक प्रथमेचेर तांचो ताळो गाजता सर्वेस्पराच्या क्षमापुर्यान तांचो संदेश पावता Shekanshik pritumechil, taco talo aikung yeta. शुवर्तमानाक सगळीं उबी रावुया Alleluia, 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 alleluia. सोमी म्हणटा म्हजी फाटल्यान यात आनी मनशांक दोत्तात तसले कारबी तुमी जायशे हांव कोत्तलो Alleluia, 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 alleluia. Survespor तुमची सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. गालिलाच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांत जाळां मारतात ते देखले ते कारवी आसले
ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले कारबी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचूंक आनी दुसरे भाव जाकोब, जेपेदेवाचो पूत, आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार जेपेदेवा आपल्या बापाय सांगाता आपल्यो रांपोणी शिंवतात ते ताणें देखले. आनी ताणें तांकांय आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. आख्खो संवसार जोडीत पूण आपलो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाब. ही उतरां जालीं शिववर्तमानांतलीं, पूण इनास दे लॉयला आनी बाग्योंत फ्रांसीस हांचे मदें जाल्ल्या संवादाचो एक मुखेल भाग. आनी ह्या संवादा वरवीं बाग्योंत फ्रांसीसच्या वेरान आपलें मन बदल्लें आनी आयज ताची नोवेना करूंक आमी आयज हाजीर जाल्या, कित्याक तो एक व्हड मिस्योनार जावन गेलो आनी आमकां सगल्यांक एक व्हड भाग्यवंत. म्हाका दिसता न्हू, आमच्या जिवितांत दर एका दिसाक संवाद गरजेचो. आनी संवाद जावं तो पवित्र सभेच्या मळार, जो आमच्या समुदायांनी जमातींनी वेगवेगळ्या परिशोधींनी जाता, तेच परी राजकीय मळार, जे आमचे ग्रामसभांनी, विधानसभेन, लोकसभेन आनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर संवाद गरजेचो. आनी ह्याच वरवीं आमकां जायतीं बरेपणां मेळटात. तशेंच आमच्या कोचेरींनी, तशें कोर्टांत आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत इश्टां मित्रां वांगडार कुटुंबांत लेगून संवाद आमकां गरजेचो. आनी हेच खातीर आमी आयचो विशय घेतला तो म्हणल्यार बाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन सोमेस्तां तांय फळाबरीत संवाद करुया. बाग्योंत फ्रांसीस काल्तिकायचो आनी उमेदीन भरलोलो आनी लोकां वांगडा संवाद करचे खातीर तो तांची भास शिकलो. खेरीत भाशेन त्या काळावेल्यो ज्यो पद्दती आसल्यो त्यो आपणावन आनी लोकांची जी चाली रिती आसात त्यो मानून घेवंक तांचे मदें भोंवन तो आपलो धर्म परगडटालो आनी देवाचो मोग दुसऱ्यांक वांटतालो. आनी खेरीत भाशेन हाचें उदाहरण म्हणल्यार जेन्ना भुरगीं आसलीं तेन्ना कापीण वापरून तांकां एकठांय करतालो आनी आपलें उतर जावं दोतोन तांकां परगडटालो. आनी तेच भाशेन जेन्ना दुसरीं आसलीं, वडील आसलीं, तेन्ना गायना वरवीं तो तांकां ही दोतोन शिकयतालो. म्हाका दिसता न्हू, जेन्ना फ्रांसीस शावेर जापानांत गेल्लो तेन्ना तांची संस्कृताये विशीं, ताचे भाशे विशीं ताका कांयच खबर नासली. पूण ह्या वेळार देखून तो आपली मन वापरता, जायतो तोकोस घेता, तांची भास शिकता आनी तांकां हे देवाची खबर परगडचो प्रयत्न तो करता. आनी खेरीत भाशेन जेन्ना कोणूय वायट आदारताले क्रिस्तांव मनीस जावं सरकारी अधिकारी, तांकांय संवादा विशीं तांकां निटार हाडूंक तो वावुरतालो आनी आपल्या वडिलां सांगाता चिटी वरवीं तो संवाद करतालो. म्हाका दिसता न्हू, आयच्या शिववर्तमानांत आमी खेरीत भाशेन संवादा विशीं आयकलां. आनी तें म्हणल्यार आयज आमी परब समारंभांव ते बाग्योंत आंद्रेक आनी पेद्रूक ताच्या भावाक तो पयलो मेळटा. आनी तांकां तो आपयता खरो, पूण मिस्योनार जावंक वा शिस्त जावंक आपयना, पूण सादीं उतरां वापरून मनशांक धरता तसले कारवी करूंक तो आपयता. कित्याक तेंच ताका बरे तरेन समजतालें, कित्याक ते कारवी आसले. आनी तशेंच फुडें वेता आनी दुसरे जे झाडां शिंवताले तांकांय तो आपयता. आनी हे भाशेन तांच्या चाली रितींत, तांच्या वावरां मदें मिसळ जावन तांची तें कितें समजतात त्या विशीं समजून तांकां शिकोवन दिवंक वावुरतालो. आनी तशेंच जेन्ना आमी जायत्यो ओपारी पळयतात तेन्ना त्या काळा वयली जेन्ना शेत रोयताले, शेता विशीं वा झाडां विशीं वा सुकण्यां विशीं जेजू तांचे लागीं संवाद करता, कित्याक तें तांकां समजूंक बरे भाशेन येतालें. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी खेरीत भाशेन आयकता तें म्हणल्यार वेगवेगळ्या सुवातींनी वचून चीस जेजूचे शिववर्तमान परगडटाले. आनी ही उतरां आमकां मेळटात ती म्हणल्यार संवाद हांगाय गरजेचो, कित्याक जावं परगडपी ना आनी आयकुपी ना जाल्यार देवाचें उतर परगडूंक जायना. आनी हेच खातीर बाग्योंत पावलो आमकां सांगता,
आयकोपी आसूंक जाय आनी परगोटपी आसूंक जाय. आनी ह्या वरवीं संवादा विशीं देवाची खबर परगोटूंक तांकां सोंपेपण येता. आनी ह्या खातीर जेन्ना ते देवाचें उतर परगोडटाले तेन्ना जायते त्रास कोश तांकां पडटात. पूण तरी आसतना दुसऱ्या वांगड्या सांगाती ते बेतात आनी आख्खे संवसारांक आपलें शुभ वर्तमान परगोटीत दुसऱ्या वांगडा संवाद करीत ते वेतात. मोगडेश्टान आयची देवाचें उतर आमी आयकलां आनी संवादा विशीं आमी नियाळ केला खरो. पूण आमचो संवाद कशे तरेन जावंक येता काय? पयले सुवातेर आमी म्हणटा सोमेस्तां लागीं संवाद म्हणल्यार सोमेस्त म्हणल्यार इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटले ऑल सगळीं. आनी ह्या खातीर जेजूचेर आमी नदर मारल्यार जेजू जावं गिरेस्तांक गोरिबांक सरकारी मनशांक जावं धर्मिकांक सगळ्यांक एक सारको लेखतालो. आनी जेन्ना पातकी आसली तांकांय तो आपलो बरे भाशेन तांकां घेतालो. आनी हेच खातीर फारिजेवां लागीं जुदेवां लागीं पातक्यां लागीं जावं सामारितानां लागीं तो संवाद करता, तांचे विशीं तो समजून घेता आनी तांकां बरे मार्गार हाडूंक तो वावुरता. आनी ऑल म्हणटात तेन्ना मोगाळ भाव भयणो ए आनी एल एल आनी हे उतरां वापरून आमच्यांनी आयज आमच्या जिविताक हो संदेश वापरूं येता. पयले सुवातेर मोगाळ भाव भयणो संबोध जावन येता, संबोध आमच्या कोरण्याचो. आनी हें कोण येता ए फॉर एक्शन. आमी फकत उतरांनीच न्हय पूण आमच्या कोरण्यांनी दुसऱ्या सवें उदार जावन दुसऱ्यांक समजून बोगसणें मोयपास दया समजिकाय हे जे गूण वापरून दुसऱ्या लागीं आमी संवाद करूं येता. आनी खेरीत भाशेन आमच्या कोरण्यां विशीं जेन्ना आमी दुसऱ्या लागीं संवाद करता तेन्ना तो अदीक व्हडता परीत जाता. आनी हे खातीर पयले सुवातेर ए एक्शन ह्या वरवीं आमी आमचो संवाद करूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर एल ते म्हणल्यार डायलॉग ऑफ लायफ. मोगडेश्टान आयच्या दिसान जायते आमी कल्चर ऑफ डेथ हें आयकता. आनी जिविताक आमकां जायते फावटी मान ना. आमी वस्तूंक चड मान दितात जाय वा आमच्या दुसऱ्या कसलेय कर्तुबाक चड मान दिवंक जाय. पूण मनशाक जायते फावटी आमी मान दिवंक विसरतात. आनी हेच खातीर दुसऱ्याच्या सुखांत दुखांत तांकां समजून जिविताक पयलो वयलो मान दिवंक आमी हो संवाद करूंक गरजेचो. आनी हें करतना दुसऱ्यांक समजून घेवंक जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या कसलेय फंक्शनांत वेता जावं ते मरणाक जावं ते वाडदिसाक वा कसलेय संवादाक वेता तेन्ना बरे तरेन तांचे लागीं संवाद करून तांची कुशालकायेन दुखांत आमी वांटो घेवंक वावरचें गरज. आनी तिसरे तरेन आमी म्हणटा डायलॉग ऑफ लव. आनी हो म्हणल्यार मोगाचो संवाद. आयज आमी नदर मारीत जाल्यार समाजांत जायते कल्चर ऑफ हेट चलता. म्हणल्यार आमी दुसऱ्यांक बरे तरेन मानून घेनात. दुसऱ्या मनशा सोबें आमकां जायते फावटी राग येता, विंगासाची भावना उप्रासतात. पूण आमी जेजूचेर नदर मारल्यार जेजू सगलोच मोग. आनी देवूय मोगान आमचे खातीर आपल्या पुताक ओपून दिता. आनी हे खातीर आमच्या जिवितांत मोगान आमी दुसऱ्या लागीं संवाद करूंक भोव गरजेचो. आनी हे खातीर दुबाव भिरांत आनी गोर पयसावन एकामेका लागीं आनी दुसऱ्या लागीं खेरीत भाशेन आमी संवाद करूंक गरजेचो. मोगळे इश्टानो, आज जेंतेस नंबर 2 हो पवित्र सभेचो दाखलो आमकां सांगता दुसऱ्या वांगडा संवाद करूंक पवित्र सभेक खेरीत भाशेन देवाचेर आयज आमी परगटूंक गरज. आनी हें करतलो जाल्यार आमी दुसऱ्यांक समजून घेवंक तांकां समजता तशी आमी शिकोवंक गरजेचें. आनी तेच परी नोस्त्रा येता ते नंबर 2 हो पवित्र सभेचो दाखलो हेरां धर्मा वांगडा संवाद करूंक आमकां उस्कायता. आनी हो संवाद जावं दी मोगाचो. आनी खेरीत भाशेन हो आंकडो म्हणटा दुसऱ्या धर्मा मदें जें कितें बरें आसा तें नाकारिनासतना तांची तुस्त करून आमकां सोंपता जाल्यार आमी आमच्या धर्मा आड जें ना तें आमच्यांनी आपणावंक जाता. आनी हे वरवीं दुसऱ्यांक नाकाचे बदलेक तांकां समजून घेवंक तांचे लागीं मोगाचें पूल बांदूंक आमी वावरुया. तर आयच्या दिसा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख आनी तशेंच भाग्यवंत आंद्रेची देख घेवन ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन जेजूचो आदार आमकां मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबान समाजांत जावं दुसऱ्या संस्कृताय वांगडा समाजीक जी आमची जायती कातीं आसात तांचे वांगडार आनी सगल्या वांगडार बरे तरेन मोगाचो संवाद करूंक. आनी तशेंच आयच्या दिसा जेन्ना आमी
देव आपण्या खातीर मागता तेन्ना सगल्या देव आपणाक वावरतल्या खात्या खातीर आमी मागुया आनी कितें भाशेन मिसांत आमी ऑल म्हणल्यार सगल्या लागीं संवाद करूंक मोगाचो जिविताचो आनी आमच्या कोरण्याचो संवाद करूंक आमी देवाचो आदार आमकां मागुया. उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो सान फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन देवा मुखार घालुया. पवित्र सोबेचे वडील देवाच्या मोल्यान वावर करतना लोकां ताय संवाद करूंक पवित्र सोबेचे मौन आनी दिशा पोरचेक दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. संवादा उदेशी जायते प्रश्न सुटावे जातात आनी सगल्यांक बरेपण मेळटा. हें सत आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वळखूंक सगल्यां थंय आनी भोव करून समाजाचे देगेक आसतल्यां थंय संवाद करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. याज्ञिका आनी सगल्या मोटवाशी भावां पासत आयचो दीस भेटयलो आसतना देवान तांचें मन जेजूचे दिशेन उजवाडोंक सगल्या तांच्या मिसावान क्रिस्ता सोबेन संतोश मेलूंक आनी तांचें जिवीत जेजूक गोवाय दितेलें हातयार जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. देवाच्या मोल्यान वावरूंक देव आपोवणी मेलूंक आमच्या दायसिजीन स्थापलोलीं जायतीं खातीं वावुरतात. तांच्या वावराक सुफोलाय तशेंच सेमिनारीन चलतेल्या आखारणेच्या वावराक देवाचो आशिर्वाद आनी पवित्र सोबेक देव आपोवण्याची बोडती फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. बोमोगड बापा, आमी एकामेका सांगाता जियेतना एकामेका बरोबर काम करतना वावुरतना एकामेका मदें संवाद एकामेका सोबेन भासाभास करून आमचे मदें बरेपण शिपडांक आनी जेजूकूच परगटूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां तुजे कुरपेन आनी देणेनी भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सत पदवीदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमची आनी आमगे पवित्र सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गेच्या बापा बाग्योत आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता. त्या देण्या वरवीं आमीची तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बोडान आमी ही बहरो. हे परी तूं आमकां दिताय त्या खुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामान जेजूचे सोकारी जावंक आनी सासनांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा बोगूंक आमी पावू.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सवेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळसां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओयोचे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व खाडी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासनीक गोवड्या तुजो एंड तूं केदींच साणिनाय पूण भाग्योंत धर्मदुता वरवीं निरोन तरी तो राखताय तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्यात आनी तुज्या एंडाचे गोवडी तांकां नेमल्या देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गेच्या सर्व दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं जेसून उंडो घेतलो तुका बापा दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच परी जेवण जातोच जेजून खाल्स घेतली तुका बापा नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराचे हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपुरगोटुया सोम्या जेजू तुझे मोरोन आमी समोर उमटाव तुझे पुरो जीवनपण आमी परगटाव तुज्या येण्याक आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी खो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा
आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूता, भाग्योन सान फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा भयणो, एकामेका सगळे भासाभास करून संवाद करून आमचे मदें जायतें बरेंपण करूंक शकता. आनी ह्या संवादा वरवीं भासाभास वरवीं आमी जेजूकय परगटूंक शकता. असल्याच मनान आमी सगळ्या सांगाता भासाभास संवाद करून जेजूचे परगटणार जावंक जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां त्या देवा बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुझी तुजी खोशी कशी सरकार जाता तशी तशी संवसारांत संवसारांत जावं. जावं. आमचो आमचो दिसपटो दिसपटो गिरास गिरास आयज आयज आमकां आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करण्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाचो पूत, ह्या संवसारांत जियेतना सगळ्या ताणें संवाद करून आपले सीस जावंक देवाचे राज परगटूंक तो वावुरलो. आमच्या काळजान येवन संवादा वरवीं आपल्याक परगटूंक आज तो आमकां आपयता. ताच्या जेवणांत वांटो घेता ते आमी सगळे सुभागी. सगळ्यांक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणींच कमुन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism
in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Kushal mona, kalza bokti, kurya bozor kurya jevo. Kushal mona, kalza bokti, kurya bozor kurya jevo. Ye tu Jesu amche mone, zamga uko jive. Din vasnice, odmian dziewan godajcie, eko tudziejam cię orbo, babak pawojam cię bozo. Kushal mona, kalza bokti, kurya bozo, kurya dziewon. Kushal mona, bokti, kurya bozor, kurya jevo. Yetu baba, yetu boyni, Jesu wangra korbe joni. Bak pelek zomor bile, Chivica da bomolache. Tu vas betoi zoglia casa. Cristi pozonat mea soda. Kushal monan, kalza bokti, kurya pozon, kurya jevon. Kushal monan, kalza bokti, kurya pozon, kurya jevon. Kushal mona, kalza bokti, kurya bozor, kurya jevon. Kushal mona, kalza bokti, kurya bozor, kurya jevon. Yetu baba, yetu boyni, Jesu wangra bosjami. Tacia utra, ukitane kuni rokta, iak posja deva čona, kazan vekom deva pelja. Kushal monan, kaza bokti, kurya bozon, kurya jevon. Kushal monan, kalza bokti, kurya bozon, kurya jevon. आमचे दोळे दांपुया आनी थोडोसो वेळ ओगेपणान सारुया. आमच्या काळजांत जेजू आयला ताच्या आसणे आमच्या जिवितांत अणभवुया. ताका दिनवास आमी दिवया.
बापा दोरदुताच्या हातांतल्यान आमकां पावलोले जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या बाबा भयणीक जेजूची ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या पाद्री मिंगेल पेरेरा आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलोल्या दियाक्न एंटनी मेल्विन गोम्स हांकां आमचे दिनवास. तशेंच एंटनी पेरेरा हाच्या फुडारीपणा काल गायनाची मांडावर करतल्यांक आमी दिनवासता. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस. दिसपट्या मिसांचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजेचे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. आयज हांगासर इंटर रिलिजियस मिटींग अंतो धर्मीक मेळावो आशिल्ल्यान 9:45 आनी 11 मीस आसचें ना, पूण उपरांत 12 वाजता मीस आसतलें. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तींक सकाळची 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यान वचूं येता. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्कार व कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिशेक कळोवचें. तुमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचो उमो घेवन भायर सरता थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान हात दवरून मागणें करून घेवं येता. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन संवादा वरवीं मोगाचे पूल बांदूंक तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणें सांगातान करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटा